आम्ही खातात ते अन्न भाग 1. सगळ्या सजीव प्राण्यांक अन्नाची गरज असता. अन्नाचे महत्व. अन्न हे एक अत्यावश्यक गरजेची वस्त जावन आसा. अन्न नासतना खंयचोय प्राणी चड दीस जगूंक शकना. लोकांच्यो खाद्य संवयी. आता हे चित्र पळयात. या चित्रांत राजू, गीता, रीना, लकी, मारिया, सोमू आणि सलमा ही सगळीं भुरगीं गोल करून बागेत बसल्यात आणि ती तांच्यांनी आदल्या राती जेवणात कितें कितें खाल्ला ते एकामेकाक सांगतात. राजून म्हळे, हांवें काल राती गोड घालून केल्ली बाजरेची भाकरी खाली. ताचे कुशीकच गिता बशिल्लें. ताणें म्हळें, हांवें शीत रांदलें आनी दाळचो रोस केलो. रीना सांगपाक लागलें, काल म्हज्या घरा जेवणच रांदूंक ना. मागीर लकी उलयलो, हांव म्हजे आजये वांगडा गुरुद्वारांत लंगराक गेल्लो. थंय हांवें दाळ आनी चपाती खाल्ली. म्हजे आईन रांदिल्लें नुस्तें हांवें खूब खालें. सामकें सुवादीक आशिल्लें आं, मारियान म्हळें. मागीर सोमून सांगलें, म्हजे मम्मीन शेवयो हाडिल्ल्यो. ती कोणागेर काम करता, तांगेर सान. खातना मज्जा आयली. निमणे कडेन उलयलें सलमा. अम्मीन खीर केल्ली आनी पुरयो काडिल्ल्यो. म्हाका त्यो आवडना. हांवें त्या वाट्याची आमलेट करून खाली. भुरग्यांनो, आता तुमी सांगात, तुमी काल राती कितें कितें खाल्लें तें? त्या चित्रांतल्या सगळ्या भुरग्यांनी एकेच तरेचे खाणाचे जिन्नस खाल्ले? ना, त्या भुरग्यांनी वेगवेगळ्या तरेचे जिन्नस खाल्ले. कित्याक? कारण ती वेगवेगळे कडेन रावतात आणि तांच्या घरांनी वेगवेगळे तरेचे जेवण रांदतात. कारण ती वेगवेगळ्या कुटुंबात रावतात आणि सगळ्यांच्यो जेवण रांदपाच्यो तरा पद्धती वेगवेगळ्यो असतात. तुम्ही त्या चित्रांत पळयलां आसतलें. रिनाच्या घरा जेवण रांदूंक नासलें. ताचें कारण कितें आसूं येता? घडये रिनाची आवय बरी नासली म्हूण तांगेर जेवण रांदूंक ना दिसता. वा तांगेर जेवण रांदपाचें सामान हाडपाक पयशे नासूये. भुरग्यांनो, तुमकां भूक लागता आनी खावपाक कांयच ना जाल्यार तुमकां कशें दिसता? भूक लागता तेन्ना आमी अस्वस्थ वा अशक्त जातात. हें चित्र पळया. ही भुरगीं कितलीं बारीक, अशक्त आनी अस्वस्थ दिसतात ती. तांचें मुखेल कारण म्हळ्यार जगांत अशे खुबशे जागे आसात जंय लोक खूब गरीब आसात. तांचे कडेन खावपा जेवपाक लेगीत पयशे आसनात. तर भुरग्यांनो, आमी निरोगी उरपाक लागून वेळच्या वेळार जेवण जेवपाक जाय. आनी तशेंच आमी हेंवूय लक्षांत दवरपाक जाय की जेवणाचो इबाड लेगीत आमी करपाक जायना. आमी अन्नाचे प्रकार पळोवया. अन्नाचे 3 प्रकार असतात. ताकद दिवपी अन्न, आंगलोट तयार करपी अन्न, दुयेसां पासून रक्षण करपी अन्न. ताकद दिवपी अन्न आमकां कसलेंय काम करपाक आनी खेळपाक शक्तीची गरज पडटा. जेवण आमकां शक्त, ताकद दिता. त्या भायर जेन्ना आमी विसव घेतात तेन्ना लेगीत आमकां ताकदेची गरज लागता. कित्याक तर आमच्या आंगा भितरले अवयव त्या वेळार लेगीत काम करतात. ताकद आमकां जगपाक आनी निरोगी उरपाक खूब गरजेची असता. आता ही चित्रां पळयात. ही खाणां खाल्ल्यार आमकां ताकद मेळटा. तशेंच कड्डणां खाल्ल्यार लेगीत आमकां ताकद मेळटा. म्हणूनच आमी ह्या खाणांचो आमच्या जेवणात आस्पाव करूंक जाय. आंगलोट तयार करपी अन्न. दूध, तूप, नुस्तें, मांस हे सारकी खाणां आमच्या आंगाची वाड जावपाक तशेंच आमच्या कुडीचें बळ वाडपाक आमी खावपाक जाय. तशेंच दाळी खाल्ल्यो जाल्यार लेगीत आमची आंगलोट तयार जाता. म्हणूनच आमी ह्याय खाणांचो आमच्या जेवणात आस्पाव करपाक जाय. दुयेसां पासून रक्षण करपी अन्न. भाज्यांनी आनी फळांनी खूब प्रकारचे विटामीन आनी मिनरल्स असतात. ती खाल्ली जाल्यार
आमकां सगळ्या प्रकारचो आहार मेळटा आनी आमी दुयेंत पडनात। तर भुरग्यांनो, तुमी पळयलें न्हय, आमी तिनूय प्रकारची खाणां खावप खूब गरजेचें आसा। पूण खाणां खाल्लीं म्हूण जायना, आमी उदकय खूब पिवपाक जाय। उदक पिवप लेगीत तितलेंच गरजेचें आसा। संतुलित आहार, ज्या जेवणात सगळ्या तरांची पोषक द्रव्यां योग्य प्रमाणात आसतात, त्या जेवणाक संतुलित आहार अशें म्हणटात। तुमी ताकद दिवपी, आंगलोट तयार करपी आनी दुयेंसां पासून रक्षण करपी खाणां जर योग्य प्रमाणात खालीं जाल्यार तुमचो आहार संतुलित आसा अशें म्हणूं येता। हो आसलो आमी खातात तें अन्न ह्या पाठाचो पयलो भाग। ह्या भागांत आमी अन्नाचें म्हत्व, वेगवेगळ्या लोकांच्यो वेगवेगळ्यो खाद्य संवय, अन्न आमकां कित्याक गरजेचें आसा, अन्नाचे प्रकार आनी संतुलित आहार म्हळ्यार कितें तें शिकलीं।